Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. माठोळे म्हणजे मुळाक चवथ म्हणजे निसर्गाची पुजा आणि आमच्या जाणटेल्यान केल्ली एक ती प्रथा की निसर्गा कडेन आमकां करपाक एक साधन तें आनी सरळ अर्थान जर लोकांक सांगिल्लें निसर्ग सांबाळपाची गरज आसा लोक माननाशिल्ले म्हणजे ताका खंय तरी आमची ह्या धर्माची जावं आमच्या देवाची जोड दितकीच लोक ते मानता गोंयांत आनी म्हूण निसर्गाची पुजा करतना ताका माठोळे बांदपाची प्रथा आयली आनी तातूंतल्यान आमी एक धरलें की ही जर प्रथा पाळटले फुडें व्हरतले जाल्यार फक्त निसर्गांतल्योच फळफळावळ वनस्पती बांदूनच माठोळे केल्या स्पर्धा ही ह्या वर्सा जाल्या ताजे पयलीं हांव कितले स्पर्धे भागय घेनाशिल्लो ताजे पयलीं ऑल गोवा स्पर्धे आमी कितलेशीं बक्षीस घेतल्या पूण मुळात प्रत्येक वर्सा आमी माठोळे सादारण एक 10-12 वर्सां जालीं आमचे माठोळेक आमगे घराची चड जॉयंट कुटूंब एक जॉयंट फॅमिली आमची आमगे माठोळेक आमी प्लास्टीक थर्मोकॉल इवन पेपर शक्यतो यूज करना कसलोच सगळें कितें आमगे डेकोरेशन आनीक मकर आनी माठोळी हें सगळें टोटल आमचे रानांतली फळफळावळ घराडेन शेतबागायती कितें मेळटा तितलेंच हेंच करता सादारण एक आतां 12 वर्सां तरी जालीं एक तप जालें तुमची नवी पिळगी बी ह्या भितर आतां इंट्रस्ट दाखयता ह्या वर्साक हांव समाधानी कारण कसो आहा इतर वर्सा स्पर्धे भाग घेता तेन्ना म्हाका खूब कश्ट घेवचे पडटाले म्हणजे बांदपा खातीर सगळें करपा खातीर ह्या वर्साक हांव इतलो समाधानी कारण हांवें फक्त नाम मात्र एकच वस्त बांदल्या सामकी एक शास्त्रां म्हणटा अशी पुंजोवपाचें काम हांवें केलां पूण पुराय माठोळी आमची सगळ्या भुरग्यांनी बांदल्या आमची घरची पळय म्हणजे म्हजे भुरगो भावा भुरगे बापोल भावा भुरगे सगळे हे पळय आतां ते सगळे भुरग्यांनी तांणीच ही माठोळी टोटल बांदल्या कारण आज पर्यंत म्हाका तरी याद ना इतली पार्टिसिपंट आसून बसून केन्नाय बाबा सगळे पार्टिसिपंट आपूण एक मिटींग घेवन कितें करया हाजेर आर्ट एंड कल्चरान विचार करपाक जाय आशिल्लो इतल्या वर्सां जितली मेहनत घेवची पडटा रानान भोंवप सगळें करप जमोवप तें पळयल्यार कांयच न्ही म्हळ्यार हे पयशे पेट्रोलाच्या खर्चाच पसून पावनात 15,000ची एक प्रायज दितात म्हणजे त्या प्रायज मनी आनीक तुगे कश्टांचे बाबा बाकी मेहनत न्ही पूण जाल्लो खर्च हो ताळमेळ बसणेच शक्य ना पूण ही फक्त एक उमेद म्हण करपाची हें जें फळ आसा हें रानमावळी म्हणटात सामकें रेर खूब कमी प्रमाणांत मेळटा हें आमच्या गुळयांक दोंगराचेर आसा जी बायोडायवर्सिटी कमिटीन पळय एक हेरिटेज सायट करपा खातीर नोटिफाय करपा खातीर प्रयत्न चालू केल्यात त्या एरियेन हें मेळटा हो एक कारण ताचें आनीक तें भयंकर औषधी आतां कित्याक घालतात ते डिस्क्लोज करनात पूण ते वापरता खंय ते वखदळ्यान दोग वखदळे आमचे बरोबर गेल्ले ताणें आमकां सांगलें की हाजी फळां आनी ह्या झाडाची मूळ पळोवपाक तुका सादें मावळींक म्हणजे मोठें म्हणटा आमी येदेंच जावं आनी लिंबिणी झाड कशें जाता तेन्ना जाता तशेंच पानां वास बेस पण काट्याचें झाड एक आतां आमी म्हणटा ती काय ही कायर म्हणजे एक्चुली भुरग्यां पयलीं झरोवन खेळपा खातीर वापरताली भितरली कायऱ्यो ताज्यो काळेल्यो पूण ही कायर म्हण ती नैसर्गिक चडशी जावप आनी वालीचेर खूब जाता आतां हाका औषधी गुणधर्म इतलो आसा हाजी तन्य आसतना भितरली गिरोवप काडटात ती कायर तन्य आसतना आनी ताजें गोडशी करून खातात कायरी फारी म्हणटा ताका आनी तें खंय वात जाता म्हणजे वात येता ताका भयंकर गुणकारी वर्सा 1-2 फावटी ते खातातच म्हणजे आमी खाता म्हणटा कित्याक म्हाकाय मेळटा दुसरें हे पळया ही जी आहात ही अशी वाली जाता वाली घोसान जातात कितें म्हणटात हाका अमळां हाका हें औषधी गुणधर्म कोणाक खबर ना पूण हें कितें कोणी जाल्यार दुश्काळ जेन्ना पडलो पयलीं जाणटे सांगतात दुश्काळा वेळार कांयच जेन्ना मनशाक सर्वायव करपा खातीर हाजी पडिल्लीं फळां भाजून खाताले